हाय गायज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आम्ही पळयतात गोयचे पॉलिटिकल सिनारियो हा ते बदलात आसात. गोंयान वेगवेगळी राजकारण्यांची खेळी आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ही आयच्यान सुरू जावंक ना, तर ही जी खेळी आसा ती 10 वर्सां पयलींच्यान सुरू जाला. आमी इतिहास 10 वर्सां पयलींचो राजकारणाचो आमी पळोवयात. 2017 आमच्या गोंय राज्यान जे आसा ते इलेक्शन जालें आनी हितूर BJP जी आसा ती 13 सिटां मेळ्ळी, काँग्रेसीक 17 सिटां मेळ्ळी, MGPक 3 सिटां मेळ्ळी, गोवा फॉरवर्डाक 3 सिटां मेळ्ळी, एक सीट राष्ट्रवादी काँग्रेसीक मेळ्ळें आनी 3 सिटां आसली ती इंडिपेंडंट आयले, म्हळ्यार रोहन खंवटे, गोविंद गावडे हे जे आसा ते इंडिपेंडंट म्हणून 3 जाण निवडून आयले. पुणून अशी ह्या इलेक्शनाक गजाल घडली की 17 सिटां येवन पासून जी आसा ती काँग्रेस जी आसा ती सरकार घडोवंक शकली ना. त्यांचे काँग्रेसीचे ते एक चलोन आयिल्लें राजकारण, प्रत्येक जाण आपूण लिडर जावंक सोदता, ते अजून पर्यंत जे आसा ते तेंची सुरवात आसा आनी ह्याच कारणाक लागून ते आपलो सरकार करूंक शकले ना. आनी 13 सिटां येवन भाजपान जे आसा ते सरकार केले. तांकां गोवा फॉरवर्ड आनी MGPन आनी 3 जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा तांच्यांनी सपोर्ट करून जे आसा ते सरकार घडयले. पूण इतल्यारूच थांबूंक ना. रोखडेच वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हांच्यांनी आपले रिजायन दिले काँग्रेसींतल्यान आनी ते भाजपान परत एकदा इलेक्ट जावन आयले आनी ते भाजपवासी जाले. हे सगळ्यो घडामोडी कित्याक घडल्यो, तर भाजपाचे सरकार 2012 आयिल्ले आनी लक्ष्मण पार्सेकार हे भाजपाचे जे आसा ते आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आसले आनी ते 2017 पराभूत जाले. आनी नवो जेन्ना चेहरो हाडटलो जाल्यार बाकीचे जे सहयोगी आसले, जे सपोर्ट करताले भाजपाक, तांच्यांनी सांगले की जर तुमी गोंयान मनोहर पर्रीकाराक जर परत हाडटात जाल्यारूच ते सपोर्ट करपाक तयार आसात. आनी अशे तरेन जे आमचे स्वर्गिस्त मनोहर बाब पर्रीकार जे संरक्षण मंत्री आसले आमच्या देशाचे, ते थंयच्यान रिजायन दिवन जे आसा ते गोंयान आयले आनी गोंयचे मुखेलमंत्री जाले. पूण हे सगळे घडटा आसतनात आमी पळयलेत की स्वर्गिस्त मनोहर बाब पर्रीकार हे खूब दुयेंत पडले आनी तांकां जे आसा ते जे आसा ते स्वर्गवासी जाले. ताच्या उपरांत आमचे आतांचे CM जे प्रमोद बाब सावंत हे आसा ते मुखेलमंत्री जाले. आनी हे जातकूच जे MGचे 2 आमदार आसले, बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकर, हेंच्यांनी जी आसा ती उडी मारून ते जे आसा ते भाजपान आयले आनी भाजपान जे आसा ते MGPक कुशीक काडली. तशेंच गोवा फॉरवर्डा वांगडा जाले. गोवा फॉरवर्डाक जे आसा ते रोखडेच कुशीक काडले आनी गोवा फॉरवर्डाचे 2 आमदार जे आसा ते तांच्यांनी घेतले. इतल्याचेरूच थांबूंक ना, तर काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी जे आसा ते उडी मारून भारतीय जनता पार्टीन आयले आनी अशे तरेन हे सरकार जे आसा ते 5 वर्सां चल्ले. 2022 जे आसा ते परत एकदा इलेक्शन जाले आनी हे खेपेक जे आसा ते वेगवेगळे आमकां राजकारण आमच्या जेन्ना प्रचार चालू आसलो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ते म्हळ्यार वेस्ट बेंगॉलची ममता दीदी जेन्ना बेंगॉलाक इन स्विंग आयली तेन्ना तांच्यांनी जे आसा ते गोंयान राजकारण करपाचें थारायलें आनी गोंयान येल्ले. तशेंच जे आम आदमी पार्टी आसली ती 2017 तांकां कांयच एकूय सीट मेळोंक ना, तेंच्यांनी इलेक्शन लडयलें. पूण हे खेपेक जे आसा ते परत तेंच्यांनी नेट लायलो. तशेंच आमच्या गोंयांतली एक अशी नवी पार्टी म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स, जी पयली NGO आशिल्ली, तांच्यांनी आपले जे आसा ते लक आजमायले. तशेंच परत एकदा रागान आनी पोटतिडकीन गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय यांच्यांनी आपली जी टीम आसा ती मजबूत करपाक लागून ते फुडें आयले. तशेंच MGP सदांच सारके MGP केन्ना सत्ते भायर रावंक ना, तरी आसतना हे फावटी तेंच्यांनी जे आसा ते बंगालचे टिमींग ते सिलेक्ट जाले आनी तेंच्यांनी गठबंधन केलें ममता दिदी वांगडा. हो आसलो सिनारियो 2022 आनी 2022 जे आसा ते परत एकदा भाजप जे आसा ते बरे तरेन कामगिरी करून 20 सिटां हाडली. भिचोलचे आमदार काशीम शेट्ये हांच्यांनी तांकां सपोर्ट दिलो आनी परत एकदा भाजपाचें सरकार जे आसा ते सत्तेन आयले. तशेंच बाकीचे सहयोगी आसा ते MGP सारके परत त्यांच्या सपोर्टाक आयले, बाकीचे इंडिपेंडंट आसा ते त्यांच्या सपोर्टाक आयले आनी काँग्रेस परत एकदा
अपयश ठरलो. शपथाक घेवन पासून जो आसा ते तेंच्यांनी परत एकदा डिफेक्शन केलें आनी परत तेंचे आमदार जे आसा ते भाजपान आयले. अशे तरेन भाजपाची जी संख्याबळ आसली ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी 33चेर, सद्याची 32चेर, पूण त्या वेळार जे आसा ते 33 जाले. आनी अपक्ष आमदार जे अपोजिशन आमी म्हणटात ते फक्त उरले 7. ते म्हळ्यार काँग्रेसीन उरले 3, RGPचे पयलेच फावट निवडून आयिल्ले विरेश बोरकार हे एकमेव आमदार. तशेंच हे फावटी जे गेले फावटी 0-27-17 जाल्ले ते हे फावटी आम आदमी पार्टीन जे आसा ते 2 आमदार निवडून हाडून जे आसा ते अपक्षान बसले. आनी विजय सरदेसाय हे आपलो एकूय आमदार निवडून हाडून स्वताक एकूच पार्टी मॅन म्हणून ते 1 मॅन आर्मी परत आसा ते असेंब्लीन पावले. पूण असो हो सगळो खेळ जालो आनी डिफेक्शन हे काँग्रेसीच्या नांवान ठपको हो परत आमकां एकदां पळोवपाक मेळ्ळो. आनी जी ममता दिदी आयिल्ली ती हांगाच्यान तोंड पुशीत परत आसा तशी बेंगॉलाक गेली. हे सगळो आसलो 2022 सिनारियो. पुणून हे सगळो गेम हेजेरूच थांबोंक ना. आमी पळयतात भाजप ही आतां एक तरेन वेवस्था आनी संघटना करीत आपली बळकट राजकारणांत उतारलेली आसात. ती खंयच भाजप जी आसा ती खंयच चूक करिना, तर वेवस्थीतपणान जे आसा ते राजकारण जे खेळी जे आसा ते करीत आसात. तेंचे कडेन जे आसा ते खुबशी संघटना आसात. म्हळ्यार जे आतां डिफेक्शन करून आयिल्ले आमदार आसा आनी तेंचे पयलींचे उमेदवार जे भाजपाचे आसा, भाजपाचे कार्यकर्ते आसा, तांकां तिकेट मेळपाक लागून खुबशी झगडी जाता तेंच्या भितर. परत तरी आसतना ते निबोवन ती फुगडी एक संघटीत अशें कार्य करून जे आसा ती पार्टी फुडें व्हरत आसात आनी 2027 ती तयारी करीत आसात. तशेंच आमी आयज पळयतात जे अपक्ष म्हणून आसले फकत 7 आमदार, त्यांच्या मदीं आतां एक वेगळी तरेची राजकीय खेळी चल्लेली आसात. जी 2017 एक NGO म्हणून आमच्या राज्यान आयलो तो म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी वॉर. आनी करता करता तेंच्यांनी गोंयकारांचे खुबशे मुद्दे घेतले आनी गोंयकारांचे युवक जे आसा, गोंयचे युवक आसा, तांकां एक वेगळे तरेची दिशा तेंच्यांनी दाखयली. म्हळ्यार गोंयाक लागून ते झगडपाक लागले, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून झगडपाक लागले आनी गोंयच्या तरणाट्या भितर तेंच्यांनी एक उजो तयार केलो. आनी जशी इलेक्शन 2022 लागीं पावले तेन्ना ते जे आसा ते इलेक्शनान आयले आनी एक आमदार जो आसा तो निवडून तेंच्यांनी दिलो. पुणून जी पार्टी सोशल मिडियाचेरसून आयली आनी 2027 पावता सोशल मिडियाचेर ती बळकट जावपाक जाय आसली. 10% वोट शेअर तेंच्यांनी घेतलो आनी ही पार्टी जी आसा ती फर्स्ट टायम रिजनल पार्टी म्हणून आमी गोंयकारांनी तांकां एक बरेच टक्केवारी दिली. पूण ही पार्टी जी आसा ती फेसबुका वयल्यान सोशल मिडिया वयल्यान आयली आनी आपली सोशल मिडियाचेर 2027 इलेक्शन येवच्या पयलीं बदनामी करून गेली. तांच्या भितर आयज खुबशी आसा ती झगडी आमकां पळोवपाक मेळटात. आतां काँग्रेस जी आसा ती काँग्रेसीच्या बाबतीन पासून हेच घडलेले आसात. काँग्रेसी 2027 इलेक्शन पावता तेंच्यांनी आसा तो आपलो प्रेसिडेंट जो आसा तो बदललेलो आसात आनी हेकाच लागून तेंचे कितलेशेच जे कार्यकर्ता आसा ती कमिटी आसली तांच्यांनी जे आसा ती रिजग्नेशन दिवपाची सुरवात केलेली आसात. म्हळ्यार काँग्रेस जो आसा तो अजुनूय सुदरूंक ना. आपली जी पयलींची जे गुणधर्म आसा ते काँग्रेसीन परत एकदा दाखयल्ले आसा. इलेक्शनाच्या वेळारूच ते सदांच काँग्रेस ही सदांच न्हिदलेली आसता आनी इलेक्शनच्या तेंकोंक पावता तेन्ना 2 दीस आहा तेन्ना उठ्ठा हें आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसा. आनी सेम गजाल तेंच्यांनी आतां परत करून दाखयल्ली आसा. म्हळ्यार तेंची संघटना आसा, काँग्रेसची पार्टी आसा ती परत एकदा हाल्लेली आसात. आमी गोवा फॉरवर्डाचे पळयतात. गोवा फॉरवर्डचो एक विजय सरदेसाय मॅच्युअर्ड आमी आमदार म्हणूं शकतात. तो प्रत्येक वेळा आपली वेगळी अशी एक खेळी करपाक लागून गोंयभर जो आसा तो आपले कॅन्डिडेट घालता आनी परत एकदा तेंच्यांनी जी आसा ती इलेक्शनाची सुरवात केलेली आसात. पळयात आमी आतां हे फावटी जो विजय सरदेसाय तो सक्सेसफूल जाता काय ना ते. आतां आमी MGचे पळयतात. MG जी आमची रिजनल पार्टी आसा ते ज्या पार्टीन देशान एक इतिहास घडयलो, फर्स्ट टायम जे स्वयंबळाचेर आमच्या गोंयान म्हळ्यार देशांतले पयले अशी एक पार्टी आसा ती स्वयंबळाचेर आसा ती तेंच्यांनी सत्ता गाजयली ती म्हळ्यार MGP. पूण आयज हे MGPची अशी दुर्दशा जाल्ली आसा की ती धवळीकाराच्या घराण्यांतली अशी पार्टी जाल्लेली आसा आमी पळयतात. जरी तेंचे कडेन एक आमदार जीत आरोलकर आसलो तरी तो आमकां ह्या पार्टीचो आमदार कसो दिसत ना. तो भाजपवासी जाल्लेल्या भशेनूच आमकां दिसतात. केन्नाच तो ह्या MGच्या मिटिंगेक जावं तेंच्या इव्हंटाक आमकां पळोवपाक मेळना. म्हळ्यार धवळीकर आतां आपले जरी तो आतां युती म्हटले तरी खरेंच तो युती करतलो गा इलेक्शन लागीं पावता तशें आपली तो वेगळी खेळी करतलो हे आमकां गोंयकारांक पळोवचें पडटलें.
आम्ही पळयतात की ज्या वेळार गोंयान आम आदमीचे पार्टीचे 2 जे आमदार आयले त्या वेळार दिल्लीक जे आसा ते केजरीवाल सीएम आसले आनी आम आदमी पार्टी जी आसा ती एक वेगळे तरेचे आमकां विकास करतलो अशें दिसतालें. पूण आयज आम आदमी पार्टी जी आसा ती खालावलेली आसात. तेकाच लागून गोंयान जे आसा ते परत परत त्यांचे कन्वेयर येत आसात. पूण त्यांच्या भितर पासून फाटल्या दिसांनी एक घडामोडी घडली ती म्हळ्यार जो त्यांचो फाटलो प्रेजिडंट आसलो अमित बाब ताका तांच्यांनी काडून उडयलो आनी वेगळो जो आसा प्रेजिडंट केलो. पूण ताच्या उपरांत कितलेशेच त्यांच्या सहयोगी आसले तेजे अमिताचे तांच्यांनी रिजायन दिले. म्हटल्यार श्रीकृष्णा सारके जे त्यांचे कार्यकर्ते आसले जे तांच्यांनी जे आसा ते रिजायन दिले. म्हळ्यार आम आदमी पार्टी भितर पासून जो आसा तो खोवालो आमकां दर्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. आतां 2027 हे सगळे खोवाळेले अपोजिशन बरे तरेन परत एकदां आमकां पळोवपाक मेळटले गा भाजप जी आसा ती परत सर्यत आपली जिखतली हे आमकां गोंयकारांक पळोवचें पडटलें. कित्याक खूब जाण म्हणटा की अजीब हे गोवा के लोक आनी गोंयकारांक कोणूच समजूं शकना गोंयकारांच्या मनान कितें आसा ते. तर 2027 हे लागीं पावलेले आसात. गोंयान बदल घडटलो गा परत आसा तशें भाजपचें सरकार येतलें हे आमचेर प्रत्येक गोंयकाराची नजर आसतली. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.